high level meeting for the forest right claims 206 Act हाज्या प्रमाणे आमी रिव्यू घेवपा खातीर ही मिटींग लायिल्ली. हाज्या मिटिंगेन म्हाजे बरोबर CS, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी, PCCF, नोडल ऑफिसर स्पेशली अजय गावडे, कलेक्टर नॉर्थ, कलेक्टर साउथ आनी बाकी कलेक्टराचो आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो पुराय स्टाफ. हो प्रोसेस पुराय फाटले 6 वर्सां हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत कंटिन्युअसली पळयत आसा. हो प्रोसेस जो आसा एक्चुली की क्लेमंटांनी क्लेम घालप, त्या ग्रामसभा लेवलाचेर त्यो एप्रूव जावप, ताज्या उपरांत BDOन त्यो डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर SDLC कमिटी आसा ताका एप्रूव करप आनी ताज्या उपरांत कलेक्टरा कडेन येवप आनी कलेक्टरा कडेन येयल्या उपरांत कलेक्टरान ताका सनद इश्यू करप आनी तेज्या प्रमाणेच आमी ताका डिमार्केट करून तांकां जितकी जमीन मेळटा म्हणजे स्पेशली फॉर द ST कम्युनिटी ऑल्सो आनी गोंयांत ST कम्युनिटी सोडूनय बी क्लेमंट आसात तांच्या खातीरूय बी जमीन ही आसा तांच्या खातीर क्लेम करप. म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की आतां पर्यंत जवळपास 10,000 लोकांनी ही जी आसा पळय ह्या जमनी खातीर एप्लाय केल्लें. एप्रॉक्सिमेटली 10,500 सुमार लोकांनी एक इंडिविज्युअल आनी कम्युनिटी ह्या दोनूय हो सगळो प्रोसेस फॉलो केल्या उपरांत आमचो बोथ द कलेक्टर नॉर्थ, कलेक्टर साउथ अंडर देअर चेअरमॅनशीप दे आर कंटिन्युअसली मॉनिटरींग. माय ट्रायबल डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इनवॉल्व इन दीस. दोनूय कडेन आमचे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ द ट्रायबल डिपार्टमेंट हे इनवॉल्व आसता आनी हे मॉनिटर करपा खातीर वयल्यान स्टेटींत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत वी हॅव अपॉयंटेड एज द नोडल ऑफिसर एज अ स्पेशल अजय गावडे खातीर अपॉयंट केला. हें सगळें केल्या उपरांत आतां पर्यंत 10,500 केसीसा पैकी आमी 871 केसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो डिस्पोज केल्यो आनी भितरल्यो 949 केसीस ह्यो रिजेक्ट जाल्यो. त्यो फॉरेस्ट लँडान पडना, त्यो रेव्हेन्यू लँडान पडटा किंवा बाकीच्यो वेगवेगळ्यो सगळ्यो. आतांच्या घडीक आमी हाजो एक शेड्यूल ठरयला आनी ठरयलां की 19 डिसेंबर 2025 पर्यंतच आमी ह्यो कंप्लिटली 10,000 केसीस सगळ्यो डिस्पोज जातल्यो. आनी आतां जो शेड्यूल ठरयला हेका पुराय एक टायम टेबल ठरयला पब्लिकाक कळपा खातीर म्हणून मुद्दामून ज्यांचे फॉरेस्ट रायट क्लेम आसा तांच्यांनी लक्षात घेवचें की फाल्यां मिटींग आमची कलेक्टर नॉर्थ आनी कलेक्टर साउथ ही मिटींग होल्ड करता आनी ही मिटींग जी आसा पळय न्ही ती सेक्रेटरी, BDO, पंचायत सेक्रेटरी, BDO, डेप्युटी कलेक्टर आनी जॉयंट मामलेदार्स हांची मिटींग त्यांच्या ऑफिसान घेतली फाल्यां. ताज्या उपरांत आमी हाजी स्पेशल ग्रामसभा दवरपा खातीर नोटिसूय काडपाक लायता. वांगडाच 21 जुनाक आमी हांच्यो ज्या पंचायतींनी इश्यूज आसा तांच्यो 21 जुना खातीर स्पेशल ग्रामसभा आसतल्यो. ताज्या पयलीं 14 जुनाक ह्या प्रत्येक तालुक्यांत तेंचे प्रोग्राम आसतलो. एक म्हणजे काणकोणा, केपें, सांगे, फोंडा, धारबांदोडा आनी सत्तरी ह्या जवळपास 6 तालुक्यांनी स्पेशल कॅम्प आमी जे आहा पळय न्ही 14 जुनाक सकाळीं 10 पासून ते दनपारां 1 पर्यंत लायता. प्रत्येक कडेन डेप्युटी कलेक्टर हो कॅम्प होल्ड करतलो. ह्या कॅम्पा खातीर ज्या जाग्यार केसीस पेंडींग आसा ग्रामसभा लेवलाचेर विशेश करून म्हणजे काणकोणांत 882 केसीस आसा, केप्यां 460 केसी आसा, सांग्यार 22 केसी आसा, फोंड्यार 21 केसी आसा, धारबांदोडा 558 केसी आहा, सत्तरीन 22 केसी आसा. अश्यो जवळपास 1965 लोकांच्यो केसीस ह्यो एकाच दिसा आमी क्लियर करतले. ताका लागून जेंका त्या ऑफिसांतल्यान आमच्या पंचायत सेक्रेटरी कडल्यान जो डॉक्युमेंट घेवन यो म्हणून जी मेसेज येता तेणी तो डॉक्युमेंट घेवन आमकां फॉर एग्जांपल काणकोणच्या रवींद्र भवनात जातली, सांगे म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेंत जातली, केपें दे वील डिसायड म्हणजे खंय जातलें तें, फोंड्याय बी ते डिसायड करतले, धारबांदोडा वील बी इन द धारबांदोडा आमच्या डेप्युटी कलेक्टराच्या बिल्डिंगेंत हो कॅम्प जातलो. सत्तरी डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान हो कॅम्प जातलो आनी तांकां सगळ्या जाणांक थंय आफोवन 14 तारखे दिसा एकाच दिसा ह्यो ज्यो केसीस पेंडींग आसा 1965 लोकांच्यो तितक्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो क्लियर जातल्यो. मीनवायल डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ज्यो केसीस पेंडींग आसा त्यो 18 तारखे दिसा डेप्युटी कलेक्टर मिटींग होल्ड करतलो आनी डेप्युटी कलेक्टर वील क्लियर एप्रॉक्सिमेटली 3,970 केसीस ह्यो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पेंडींग आसा. ह्यो डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्टली क्लियर करतलो 18 तारखे दिसा आनी त्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो केसीस ह्यो कलेक्टराक धाडून दितलो. आनी ताज्या उपरांत कलेक्टरा कडेन ज्यो केसीस पेंडींग आसा म्हणजे क्लियर रिजेक्टेड जावन एप्रॉक्सिमेटली 564 ह्यो 564 केसीस हे तेंची सनद दिवपा खातीर आनी एक मिटींग घेवन म्हणजे 21 तारखेच्या उपरांत कलेक्टराच्या लेवलाचेर मिटींग होल्ड जातली आनी ताज्या उपरांत डायरेक्टली तांकां सनदी रेडी करपाक जातल्यो. आत्तां आमच्या कडेन जवळपास 150 सनदी ज्यो आसा पळय न्ही 150 सनदी रेडी आसा. परवा 9 जुनाच्या फोंड्यांतल्या कार्यक्रमान 150 लोकांक आमी सनदी ह्यो वांगडाच दिवपाच्यो आसा. त्या कार्यक्रमान तांच्यांनी येवन आपल्यो सगळ्यो सनदी ज्यो आसा पळय न्ही
त्या सगळ्या लोकांनी ह्यो सनदी घेवच्यो. एकंदर पुराय शेड्यूल हो अशा पद्दतीत फिक्स केला आनी हांव मुद्दामून म्हणजे कळपा खातीर सांगता, हो खंयच्याच ब्युरोक्रसी कडल्यान डिले जाल्लो असो न्ही, तर हो डिले जो जातालो कारण हेजी कमिटी जी काडल्या ही मुळात कम्युनिटींतले कम्युनिटी काडलेली आसा. कम्युनिटी लिडर्स त्या पंचायतीन आसा, ह्या 10 जाणांची कमिटी आसा. पयलीं तेंच्यांनी फायली रेडी करपाक जाय आसल्यो. आतां आमी शेड्यूल बदलला आनी आमच्या स्टाफाक आमी त्यो फायली रेडी करपाक लायल्या. ते ग्रामसभा घेवपाकूय डिले केला लोकांनी, कारण खुद्द आमचो नोडल ऑफिसरूय पर्सनली फॉलोअप करतालो. लोक ग्रामसभेकूच जर येयना, आमी आतां हे तेंच्याच लोकांक तेंकाच जमनी दिवपाक जाय, बट तेच जर ग्रामसभेक येयना आनी ग्रामसभा घेयना जाल्यार आमी कशें दितले. म्हणून शेवटी आतां फायली तयार करपाचें कामूय आमी घेतलें. आमी त्यो रेडी करून दिता आनी तेंच्यांनी निदान ग्रामसभेक येवन तांकां सहकार्य करचें.